आमच्यो आईच्यो खंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेत सदां समाधान रास काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 4 दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सवीक्षकांक प्रणाम. बेरी बेरी पावस सीझन 4 हाच्या नव्या अवस्वराक तुमकां समेस्तांक मोगासो येवकार. ह्यो कविता आमकां प्रेरण दिवच्यो तसल्यो, ह्यो कविता आमकां हुरूप दिवच्यो तसल्यो. चिंतून पळया, आमच्या जिविताच्या खंयच्या म्हणी एका पावंडार सगळें संपदलें म्हणून आमी सण सोडिल्ले आसता. रुखाच्या मुळांत पडिल्ली सुकी खोली सयत वारें जोरान व्हाळोंक सुरू जायसर पर्वताच्या तुदीर वचून बसता खंय. आयच्यो कविता आमच्या जिविताक प्रेरण दितले ते खंडीत. आमी आयच्या कार्याच्या वरयणराक आमचे कवी आसात मेल्विन रॉड्रिगस सर, हांकां पयल्यान स्वागत म्हणटा आनी आमच्या स्पर्धकांक तुमकां मेळोवंक आशेता. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. तुमचें नांव आनी खंयच्यान आयल्या? हांव अनोरा नीरल डिसोजा. हांव बोंदेल फिरगंजेचें. ओके, सो दायजी वर्ल्डाक तुमी लागशिल्लीं. आमची प्रोग्रामां पळयतात तुमी टिवीर? ओके, आज खंयची कविता विंचलाय? घान्या फंड बरयणार फेल्सी लोबो. नांव कशें कवितेचें? घान्या फंड. ओके, कळलो अर्थ जो? घान्या फंड म्हळ्यार कोबासो गाणो, हां. नारलासो गाणो. हां, गाण्यात तेल काडचें पयलींचें आसतालें. बरें, ओके. इंट्रस्टींग म्हणून आमकां बघता आमी ताची कविता आतां आयकोवया. कविता घान्या फंड बरयणार फेल्सी लोबो. तुझ्या जल्माक मैं स्वतले कांय तोडे. हेर कुलपानी कर पैतले उतरांनी भेटतले. हेर कुलपानी कर पैतले उतरांनी भेटतले. सडीत तुझे दीस. घान्या फोंडांत जा मोळूंक आयते. घान्या फोंडांत जा मोळूंक आयते. फोण्ण सुकोवन आरोवच्या आदिन्स. फोण्ण सुकोवन आरोवच्या आदिन्स. तिरशी नदर गिदा प्रहार सरपा खुन्स. तिरशी नदर गिदा प्रहार सरपा खुन्स. जिरोंक सलीसना सुरवेर. जिरोंक सलीसना सुरवेर. घाणो घुंता आकमाना नालिसायेचे अडचणे जरवणे चिड्डावणे मध्ये. आकमाना नालिसायेचे अडचणे जरवणे चिड्डावणे मध्ये. कोणाच्या कानारी आदळ नतलेली जलपातांची गरज सदाय. कोणाच्या कानारी आदळ नतलेली जलपातांची गरज सदाय. घान्या फोंडा भितर तिळता कोण पिसो. घान्या फोंडा भितर तिळता कोण पिसो. सुमसुम तुझे उपदेश. वावोन कुरीस जल्माता हाडले तुवे. वावोन कुरीस जल्माता हाडले तुवे. सुशेग आशेवन करशेताना. सुशेग आशेवन करशेताना. तुझ्या सुरूप चिरमोटून आकार विकारता. सुरूप चिरमोटून आकार विकारता. घान्या फोंडांत फूड जावन. घान्या फोंडांत फूड जावन. परत उबी बागेटी कूड. परत उबी बागेटी कूड. 12-13 बुई हाडलेली. 12-13 बुई हाडलेली. मुरकेटे पांय तेंकले रस्त्यार. मुरकेटे पांय तेंकले रस्त्यार. ठोकूंक सरले आसऱ्यादार. ठोकूंक सरले आसऱ्यादार. थंड कुडांनी वाऱ्या पैनांनी. थंड कुडांनी वाऱ्या पैनांनी. व्यस्त जाल्ल्यांक धनीपण वेंगला. आईचे दौलतेक थल घाल्लेक. आईचे दौलतेक थल घाल्लेक. घडपी मौन विसरला. घडपी मौन विसरला. आज घान्या फोंडान कूस परतिल्या.
आज घाण्या फुंडान कूस परतिल्या आदल्यांत जिवेन्स जिरली ती आदल्यांत जिवेन्स जिरली ती आतांच्यात थंड पडून किरोंक लागल्या आतांच्यात थंड पडून किरोंक लागल्या. देव बरें करूं. अनोरा कशी म्हणली तुजी कविता? बरं झालं सर म्हाका बरं पसंत. ओके ओके. ही कविता कोणे मिसली तुज्या खातीर? म्हज्या मम्मान विंसली. मम्मान मिसली. हय. कितल्यो कविता हे दोन मुसळ वाचल्या तुवें? हांवें मस्त वाचल्यात. मस्त वाचल्या. खंयच्या कवीची एक 4 कवींची नांवां सांग पळया. मेल्विन रॉड्रिगस, Yes. फेल्सी लोबो. हां मेल्विन रॉड्रिगस खंय आसा? हांगा तसोच. ओके ओके. फेल्सी लोबो आनी मागीर तुवें मस्त जाणांची तुका मस्त संदर्भांनी पोएट्री कॉम्पिटिशनांनी पात्र घेवनचें पळयलां. तुजी उर्बा तुजी उमेद वाखणचे तसली आसा, शाबास म्हणचे तसली आसा. हर एक फावटी येता हितूं वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेताय. खुशी जाता तुज्या वडिलांक हांवें शाबास म्हणचे तुज्या वडिलांक आनी तुजे प्रयत्न बरें आसा. ओके अशेंच कंटिन्यू कर केदाळे कळ्ळें मू. कांय थोडे उतरांचे कितें म्हणटात उत्सार चुकीचे आसा. भागेटी कुडती भागेटी कूड मोरकुटे शब्द आसात ते पळय भोव आदले शब्द आतां कोणी वापरनात. भागेटो म्हळ्यार शिरपुटो. बागेटो म्हळ्यार शिरपुटो म्हळ्यार तितके वेगळो आसा अर्थ ताचो बारीक म्हणून अर्थ. बागेटी म्हळ्यार तुका खावंक जेवंक नासतना बागोवन गेल्ली कूड म्हणून तसो अर्थ जाता. अशें जायते शब्द हातूंत तुका आसात. उतरां बरी आसा. कितें समजलें तूं हे कविते द्वारे? ही कविता एक स्त्रियेचे विशयान तिची बोगना कशी ती उसारता एका घाण्या फोंडाचे कंपेर करून तांणी ओके कविता ओके बरयल्या. ओके ओके. एक मेटाफोर जावन एक प्रतिमा जावन घेतल्या गण्या फोंडाक. ओके भोव बरें करून तुवें सादर केलें. तुवें समजली रिती बरी आसा. देव बरें करूं. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. मुखेल स्पर्धेक आमच्या संगता तयार आसा. ताची वळख आमी कणकान घेवया. नांव आनी खंय तांतू आयलाय? हांव एल्विन रिशब डिसोजा काश्या पिरगेचो. हे तोंडाचे सारकें आमकां इल्लें पळयल्लें बरें दिसता. तुज्या कुटुंबांतल्यान कोणी ह्या स्पर्धेक पयले हांगासर स्पर्धेक जावन आयिल्लीं आसात गी? वय वय कोण आयिल्लीं? म्हजो भाव ओके. आनी ताणें ताचें नांव सांग. एल्डन रिशॉन डिसोजा. आनी ताणें हातूं फुडल्या हांताक तो पावुल्लो वय मू वय. ओके. ताणें कांय टिप्स दिवन धाडल्यात की तुका कविता कशी सादर करीची म्हणून? ना गी तुवें बीन जावचें नाका गी ताका. बाबा मदें कलेक इश्यूज आसात पूण व्हडना हांगासर तुजी फॅमिली आसा. आनी खंयची कविता तुवें मिन्सल्याय? जीव जीव म्हणली कविता बरयल्ली आसा. रोशू बचपे. नांव उडास आयलें लेखकाचें कवीचें. रोशू बचपेची जीव कविता आतां तुमच्या मुखार सादर जाता. हांवें सादर करची कविता जावन आसा जीव. बरयणार रोशू बचपे. देव एक शिल्पी. ताणें माती आरयली. मनशाक रचलो ताका जीव दिलो. देव एक शिल्पी. ताणें माती आरयली. मनशाक रचलो ताका जीव दिलो. हांव ही एक शिल्पी. हांवें माती विंचली. ती कालयली मोड्डिली मिनत घाली. ताका एक आकार दिलो. एक इमाज केली. इमाजी तावन देवाक रचलो. ताका आल्तारेर दवरलो. ताका फुलां घाली. ताची पुजा केली. ताका आराधन केलें. एके वाटेन ताका जीव दिलो. म्हाकाय जीव आयलो. हांव ही एक शिल्पी. हांवें माती विंचली. ती कालयली मोड्डिली मिनत घाली. ताका एक आकार दिलो. एक इमाज केली. इमाजी तावन देवाक रचलो. ताका आल्तारेर दवरलो. ताका फुलां घाली. ताची पुजा केली. ताका आराधन केलें. एके वाटेन ताका जीव दिलो. म्हाकाय जीव आयलो. एक दीस अचानक इमाज सकला गेल्ली. फुटोन पडली. परत मातीस जाली. हांवें ती माती आरयली. रास केली. जीवच नातल्या ताका काण भायर उडयली. आतां हांगा आल्तार ना. आराधन ना. मागणें ना. रजार ना.
ಒಟ್ಟಾರೆ ह्या घरांत आतां जीवच ना. एक दीस अचानक इमा सकला गेल्ली, फुटून पडली, परत मातीस जाली. हांवें ती माती आरयली, रास केली, जीवच नातल्या ताका खाण भायर उडयली. आतां हांगा आल्तार ना, आराधन ना, मागणे ना, रजार ना. ಒಟ್ಟಾರೆ ह्या घरांत आतां जीवच ना. पूण भायर उडयल्या त्या माते राशींत एक जड किरलाला. भायर उडयल्या माते राशींत एक जड किरलाला. देव बरें करूं. एल्विन, येस सर. कशी म्हळी तुवें कविता? बरें जालें. बरी जाली तुका? म्हाकाय बरी जाली. म्हाकाय भोव बरी जाली. तुवें सांगिल्ली रीत बरी जाली. थँक्यू सर. सुडाळाय बरी आशिल्ली. उतरांचो उच्चार बरो आशिल्लो. थँक्यू सर. सुंदर लागली म्हाका. तुजो भाव बरो म्हणटलो, ताच्याकी बरी तुवें म्हळी आतां. हां, ताच्याकी बरी म्हळी गी ना. वय सर. वय हां, वय. एल्डनूय बरो आशिल्लो, बारी फामाद आशिल्लो. आमचो मनोज, आमचो ताका केदाळे पॉकेट रॉकेट म्हणटालो. आतां तुका कितें म्हणटा पळया तो आनी मुखार. हां, भोव सुंदर जाली. म्हाका खुशी जाली. ही कविता तुका कितें समजाला ही कविता वाचता आसतना तूं? हां, कविता वाचून कितें समजलोय? तुवें एक माती कालोवन एक इमाज रचताय तूं. वय, तूं शिल्पी. एक इमाज रचताय, ताका फुलां घालताय, ताचें आराधन करताय, मागीर तातूंत जीव भरताय तूं. म्हळ्यार तुवें केल्ली एक कलाकृती आसा, तातूंत जीव आसता म्हणटा आमी. हां, खंयचें जावं दी, ती तुज्या मोगाची वस्त आनी ताका तूं देवा बरी मान करताय, देवा बरी पुजा करताय. हां, ती फुटल्यारी फाल्यां सकाळी गेल्यारी ती उरता. तातूंतल्यान आनी एक जड किरला ता म्हणटाय तूं निमाणें. कळ्ळें न्हय? कशें एक कविता बरयताय, तूं गेल्यारी आज तुवें एक कविता बरय, तुजीं उतरां उरतात खंयच्या एका पुस्तकांत, ती शाश्वीत उरतात. वय की न्ही? चार लोकांक ती उर्बा उमेद दितात, इन्स्पायर करतात आनी की बरोवं. हां, तशें ही कविता कितेंय दुसरें वेगळें सांगता, तो अर्थ तुवें समजून कान घेवचें पडटा. भोव सुंदर जाला तुजें सादरपण, भोव सुंदर जाला. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमकां वर्ती दादूस काय जावचे वीक्षकांनो, आमच्या स्पर्ध्यांत आसून अनुभव जोडून हट सोडिनासतना परत एक पोटी येवन हांगा प्रयत्न करची स्पर्धिका पळयत आसतना. असले स्पर्धीक हांगासर आसा. तुमचें नांव आनी गांव? म्हजें नांव अल्रिशा वेलानी रॉड्रिगस, गांवान हांव गुरपूरचें. हाचे पयलें तुमी ह्या स्पर्ध्याक आयिल्ले आसात, ते जाणा तो अनुभव तुमकां कशें शेप अप करूंक शकलो म्हूण तुजी एक पातयणी. 2 पटी हांगासर येवन हाचे पयलें कित्याक फर्स्ट टायम येताना इल्लें नर्वसनेस आसता, पूण हांगासर वरयणारांक पळयत आसतना दुसऱ्यो कविता वाचून बाय हार्ट कन करता आसतना आतां मॅच्युरिटी लेवल एक स्टेप वयर गेला म्हूण बघता की वाचची कांय तुवें वाचची रीत या वाचचे टायम चड लागीं कोंक न्ही? वय, हांव आतां बुक्स आनी वाचता. ओके. या आज खंयची कविता विंचलाय तुवें? आज हांवें हताशा म्हणली कविता विंचल्या. हताशा. आनी बरयल्ली आसा ही कविता लवी गंजी मटा. लवी गंजी मटा. तर मुखली कविता तुमचे खातीर आतां सादर जाता. उपसो भोवार फुलाक विसारी, कोणाक तुजी सोबाय? उपसो भोवर फुलाक विसारी, कोणाक तुजी सोबाय? दिश्ट ही सोदता मकरंदाकच न्हय, दिश्ट ही सोदता मकरंदाकच न्हय. बावड्या फुलाक रंग माखलेल्या रसनाराचेर शीण, बावड्या फुलाक रंग माखलेल्या रसनाराचेर शीण. भोवार दोशीत हे जण चुनी मकरंद भरलोय न्हय. भोवार दोशीत हे जण चुनी मकरंद भरलोय न्हय. वोयच्या फुलाक आंग भर धूळ, पाकाटे पापुडच्या भोवाराक जडोन उडोवंक खिणाचो वेळ. वोयच्या फुलाक आंग भर धूळ, पाकाटे पापुडच्या भोवाराक जडोन उडोवंक खिणाचो वेळ. मेळ्यांत रे ओडल्यारी मकरंद गोडच न्हय.
मेळ्यांत रेव ओडल्यारी मकरंद गोडच नाही. सोबाई फकत झोप उक्तडांत फुगारूंक मात्र. सोबाई फकत झोप उक्तडांत फुगारूंक मात्र. होरबोसू मकरंदाचेरच. होरबोसू मकरंदाचेरच. बोंगो फुलतें वा बावकार पिस्टोन उडयतल्याक फूल कसलें चलतानी. बोंगो फुलतें वा बावकार पिस्टोन उडयतल्याक फूल कसलें चलतानी. रसनारा रसिकता रसताना काम पण तरी सोडलें नाही. रसनारा रसिकता रसताना काम पण तरी सोडलें नाही. आशा घडताना थोडें खाडू घालें नाही. आशा घडताना थोडें खाडू घालें नाही. मान लिपयतना मोर्यादेची वोय ओडली नाही. मान लिपयतना मोर्यादेची वोय ओडली नाही. तर मनीस म्हूण कित्याक वलायले. तर मनीस म्हूण कित्याक वलायले. मन जातस म्हणतोय नाही. देव बरें करूं. अल्रिशा, तूं हाच्या आदीं कविता ट्रस्टाच्या आनी बिरी बिरी पावसाच्या सर्तेनी तुवें जायते फावटी भाग घेतलाय. 2 वर्सां आदीं तूं फायनलाक बी आयिल्लें आनी जायत्या लोकांक कळीत ना तुका प्रायज कित्याक मेळूना म्हणून. अल्रिशान इतले बरे करून कविता म्हळ्या प्रायज कित्याक मेळूना म्हणून. आमकां थंय सांगूंक येवंक नासलो कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा जजीस नवे आशिल्ले आनी सांगूंक येवं. तुका खबर आसा मागीर हांवें सांगलां तुका एक स्टांजा तुजो चुकोवन गेल्लो तें तुकाय गोत्त नासलें. आं सगळो स्टांजा ना जाल्यार तुका प्रायज बांदून दवरलेली बुती आहली त्या दिसा. तुवें इतल्या अपुरबायेन म्हळाय त्या दीस सगळो एक कडवो सोडलोय तुवें. गोत्त आसा न्हू थोडे फावटी तशें जाता. तुका त्या दिसा एग्जामी आसली म्हूण म्हाका दिसता. ओके भोव बरें. पूण आज कविता बरी आसा. तुजे सादर केल्ली रिती बरी आसा. पूण स्पर्ध्याक विंचोवणी करतना इल्ली बरी स्वरभेदाक म्हळ्यार हें युवजन असो स्पर्धा देखून हांव सांगून आसा. तुजें बरें जालां कविताय बरी आसा पूण विंचोवणी बरी जायची आनीकी बरी जायची. कित्याक म्हळ्यार हांगा ह्या स्टेजीक येता आसतना इल्ल्यो बऱ्यो कविता विंचचे इल्ल्यो टफ इल्ल्यो स्वरभेद तांचो वयर सकयल वेच्यो कविता तुवें विंचचे पडटात. पूण तुजें सादारपण वंडरफूल. तुजें सादारपण कविताय बरी पूण तातूंत सादारपणाक व्हडलो तातूंत एक अवकाश ना. म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हणटा आसतना आनी तुजें सादारपणूय बरें जालां. हॅट्स ऑफ टू यू आनी बरी प्रयत्न कर. दुसऱ्यांच्योय कविता वाच. ऑल द बेस्ट म्हणटा. या Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. हांगासर आमचे मुखले कंटेस्टंट रेडी आसा. MCA विद्यार्थी कोंकणीच्या मोगान कविता घेवन आयला. ताची वळख नमिकान घेया. तुमचें नांव आनी खंय तावन आयल्यात? म्हजें नांव जास्मीन डिसोजा. हांव मिया पदवतावन येयल्या. ओके. आनी आज खंयची कविता सादर करतात? निशेध पडलो नोट. निशेध पडलो नोट ही कन्नडांत ती बारी फामाद जाल्ली. विल्सन कटिलाची मू निशेध कोळा पडटा नोट म्हणून एक कविता पुंजोस आयिल्लो. कोंकणी साहित्य विशयांत ओड तुमकां कशी आयिल्ली? कोणातावन प्रेरण कोंकणी वासीचे या कोंकणी प्रदर्शन करी जाय म्हणून? घरा एक बोवार आसुल्लो गी या इगर्जेन गी सडाव जावन उरल्या संगतींनी आमकां पाठिंबो मेळटा. पूण कोंकणीच्या प्रोग्रामाक वचचे म्हण एक डिसिजन काण घेवंक कोण कारण? कशें तुमी डिसिजन काण गेलें? जाल्यार म्हजी मम्मी अशें कोंकणींत पुरा बरयता. थोडे लायक रिपोर्ट्स पुरा आसल्यार जशें ती कोंकणींत हुशार आसा. मागीर म्हाका आयरीन मॅमान मस्त मोटिवेट केल्लें. आयरीन मॅमाक आमी एक सन्मान करीचे. मस्त जाण परद्या मुखार हांगासर नांत वेदी वयर पूण परद्या फाटल्यान आमकां ताणें दिवचो पाठिंबो असल्यान तावनूच कविता ट्रस्ट आनी बेरी बेरी पावस कार्य मुखारसून येतेच आसा. इतल्या वर्सां तावन तुमकां आमी चेपें उखलता आनी मुखार तुजी वेदी कविता तुवें सादर करची. निशेध पडुल्लो एक नोटू म्हजे लागीं आनीकी भद्र आसा. निशेध पडुल्लो एक नोटू म्हजे लागीं आनीकी भद्र आसा. मासले विकतेले बायलेचे पोतयेचो वास
मासा दुकानावाल्याच्या हाताची हिमस, फुलांच्या चिडवसो बोटांचो परमळ, दुधाच्या चेड्याच्या स्पर्शाची साई, मासली विकतेले बायलेचे पोतयेचो वास, मासा दुकानावाल्याच्या हाताची हिमस, फुलांच्या चिडवसो बोटांचो परमळ, दुधाच्या चेड्याच्या स्पर्शाची साई, पेन्शनाक राखून तकलेली म्हातारीची दुकां, कूड विकलेले वेशेची घामाची तिका, लॉकरच्या बिगांतली बंदड, काणिके हुंडयेचो काळोख, पेन्शनाक राखून तकलेली म्हातारीची दुकां, कूड विकलेले वेशेची घामाची तिका, लॉकरांच्या बिगांतली बंदड, काणिके हुंडयेचो काळोख, पुराय भोगोनू जोरोनू माजवोनू बाबाच्या हाता पावताना, गांधीच्या पिंजलेल्या हास्याक प्लास्टर मारले, पुराय भोगोनू जोरोनू माजवोनू बाबाच्या हाता पावताना, गांधीच्या पिंजलेल्या हास्याक प्लास्टर मारले, थोडो तेंप मायच्या पोतयेंत सुशेग जोडोनू, थोडो तेंप मायच्या पोतयेंत सुशेग जोडोनू, आनी कितें जेवणाका तिरगी नेसनाका तिरगी हात बदलीचे म्हणटाना, जेवणाका तिरगी नेसनाका तिरगी हात बदलीचे म्हणटाना, पडलो निषेध, पडलो निषेध, तसो नोटू आनी की म्हजे लागीं आसा, बोल्सान न्हय पार्सान न्हय बुकाच्या पानांमोदे, हांवें ताचेर एक कविता लिखून अमान्य जायन अशें आडयलां, हांवें ताचेर एक कविता लिखून अमान्य जायन अशें आडयलां. देव बरें करूं. जास्मिन येस ही भोव फामाद कविता विल्सन कटिलाची आनी कन्नडान ती निषेधक्कोळ्ळ पट्टा ಒಂದು ನೋಟು म्हणून कन्नडाच्या युनिवर्सिटी बँगलोर युनिवर्सिटीन दिसता म्हाका ती एक टेक्स्ट बुकान ती आयल्या आनी भोव फामाद गजली कविता ही. तुका कितें म्हूण समजलें हे कविते तरी? म्हळ्यार नोव्हेंबर 8, 2016 नोट्स पुरा निषेध जाल्ले, त्या टायमार एक्सचेंज करचे आमकां चान्स असले, पूण थोड्यांक एक्सचेंज करूंक जावना. किंचे नोट? 500 आनी 1000 रुपीसाचे नोट्स. सो ते आमचे कडेन उरतना मागीर ताजे कांय यूज ना, लायक युजलेस जाता. सो ताजे वयर डिपेंड जावन एक कविता तांणी बरयले. पळय आतां निषेध जाला, पूण निषेध जायनासतना कवीन पळयलां कशें? म्हळ्यार ते कितले कश्टांनी आमी ते ना ताणें ताचे कविता बरयल्या, बरयली कविता माजवाना ती उरता. हां ती मान्य जावन उरचे बरी ताणें केलां. नोट निषेध जाला जावं पुरो, पूण तो अल्टिमेटली कागदा कुडको नोटाचें मोल गेलां, पूण कवितेन ताचें मोल वाडयलां आतां. वय की न्ही? ओके, हो बरें तुवें सदर केलें. तूं मी आपदावतावन हांगा आयिल्ल्याक तुका देव बरें करूं म्हणटा हांव पयल्या सुवातेर. आनी मी आपदावतावन म्हाका दिसता ह्या ऑडिशन रावंडान जायत्या जाणांनी ताचें प्रयत्न केलां. म्हाका दिसता तुमच्या फिर्गस विगारांनी ताजे वाउंट काडल्या, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या संदर्भार. तुमच्या घरच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब बरें करून सदर केलाय तुवें. थँक्यू. आमचे मुखेल स्पर्धीक तयार आसा, ताची वळख करून काण घेवया. म्हजें नांव जेन्वीन ओलिविया क्रास्ता, हांव बेळगांवांतल्यान आयिल्ल्या. जेन्वीन आनी बेळा आमच्या विक्षकांक उडास आसूंक पुरो. हाचे पयले एक प्रयत्न ताणें केल्लें आसा. ओके, तुका तो 1 वर्साचो अनुभव कशा उपकाराक पडलो? म्हळ्यार हांव हांगा येतना 0 नॉलेज काडून येवन आयिल्ली, बट वेतना एक 80% नॉलेज कविताची कशें सांगचे रिते पुरा शिकोवंक मेळ्ळें आनी मस्त जाणांचे सपोर्ट मेळ्ळे आनी मस्त खुशी जाता. ओके, आज आमच्या विक्षकांक खुशी करूंक तुका आनी एक अवकाश. खंयची कविता विंचलाय? म्हजी कवितेचें नांव उपयेनातली पदकां, बरयना रोहन अटका बारे. बरें, कविता आयकूंक आमी तयार आसा. मुखलो अवकाश तुजो. म्हजी कवितेचें नांव उपयेनातली पदकां, बरयना रोहन अटका बारे. सच सांगचे तर तिणें म्हजो खऱ्यान मोग केल्लो, सच सांगचे तर तिणें म्हजो खऱ्यान मोग केल्लो. जेन्ना भुकेली तिणें भूक थांबयली, जेन्ना भुकेली तिणें भूक थांबयली. जेन्ना गळो सुकलो तिणें ताण भागयली.
दीस वेता वेता तिचे लगी जायते आसा म्हूण गमले म्हाका. दीस वेता वेता तिचे लगी जायते आसा म्हूण गमले म्हाका. मोगाच्या निबाण हांवें तिका गळसिले. फायद्या खातीर तोपले आनी घरचे भायर लुटले. मोगाच्या निबाण हांवें तिका गळसिले. फायद्या खातीर तोपले आनी घरचे भायर लुटले. मुजेर दुबाव येत म्हणल्या भियान दोळ्यांनी तिच्या कसरोय भरलो. पूण ती कस जियोंक कश्ट जातना तिणे म्हजो घात केलो. पूण ती कस जियोंक कश्ट जातना तिणे म्हजो घात केलो. म्हजेर ती चिडली आनी हुसकेन हुसकेन रडली. म्हजेर ती चिडली आनी हुसकेन हुसकेन रडली. ती चिडतना पाके उसाळले. हुसकेतना घर कोसळले. रडतना आवरस भरले. ती चिडतना पाके उसाळले. हुसकेतना घर कोसळले. रडतना आवरस भरले. आनी हांव म्हजी वुप्येनातली पदकां घेवन आनी हांव म्हजी वुप्येनातली पदकां घेवन आवरान बुडूनच गेली. देव बरें करूं. जन्मीन देव बरें करूं तुकाय. बहुत सुंदर कर्ण कविता सादर केल्या आहे तुवें. हां थँक्यू सर. आदल्या फावटी ह्या पयल्यांच्या सर्तेनी बिरी बिरी पावसाच्या तुवें भाग घेतलाय. भोव कितें म्हणटात उर्बेन तूं येताय आनी ती उमेद तुवें अशीच सांबाळची तुजी. उर्बा अशीच राखून दवरची. तुजे शिकपा मदें तूं सांबाळून दवरताय ती शाबासकेची गजाल आसा. होगलेकेची गजाल आसा. ही कविता तुका कितें सांगता? ही कवितान म्हळ्यार प्रकृती आमकां सगळे दिता. पूण आमचे फायद्यान आमी कितें विस्तारतना प्रकृतीक दिवंक तांकां नाटल्यार थंय दिता. तरी मनीस आमच्या फायद्या खातीर यूज करता प्रकृतीक. आनी प्रकृतीक राग येतना हे नॅचरल कॅलॅमिटीज द्वारे लँडस्केप फ्लॅट ताचे तोंड आमकां ताचे राग उक्ते करून दाखयता. तूं घरांत कशें आसताय तुज्या आवय बापाय कडेन? मम्मी लागीं किरकिरी आसता. किरकिरी आसता. त्या दाळा कशें मम्मी तुजे राग काडटा? मम्मी म्हळ्यार इल्लें समजून घेता. समजून घेता. थोडे फावटी समजून घेता पूण ते समजून एक टायम म्हूण आसता. 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी 4थ्या फावटी मागीर तुका जोर करता. फाटीं जोर करता. वय की न्ही? तशें सगळ्यांनी जाताय. सगळ्यां प्रकृती तशीच. आमी प्रकृतीचे वांटे. आमी भायले मनीस न्ही. आमी प्रकृतीचो एक वांटो. प्रकृती तावन आमी आयिल्ल्या. मातये तावन आयिल्ले आमी. वय की न्ही? भोव सुंदर रितीन तुवें सादर केलें. देव बरें करूं म्हणटा तुका. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमचे मुखेल स्पर्धेक हांगासर तयार आसा. ताची वळख करून घेवया. तुजें नांव? म्हजें नांव अन्विला नियोरा डिसोजा. खंय तावन तूं? हांव बोंदेल तावन. आनी आतां कालें करना आसा. हांव 2nd PUCन शिकून आसा सेंट एलोशियस PU कॉलेज. ओके. कोंकणी विशयान तुका आसक्त केन्ना ल्हानतावन आसली की या मागीर दुसरें कार्य पळयतना तुका बगलें की कोंकणीक या म्हणून खंयच्याय स्पर्धांनी? हांव अशें टीव्हीर डायजी वर्ल्डांत कॉम्पिटिशन्स गी खाली शोज आसल्यार हांव पळोवन आसता. मागीर मम्मा म्हाका कॉम्पिटिशन्सांत धाडनंत आसता. स्पीच जावन दी कविता. सो इल्लो अनुभव आसा तुका आमचो. ओके. आज खंयची कविता वेंचलाय तुवें? मुयांची कविता. ओके. पावसांत मुयो चड गी उणो गी म्हणून आमचो लोक डिसायड करता. कोणें बरयली ही कविता? परेश नरेंद्र कामत. बरें. आसक्तीदायक म्हणून बघता आमकां. आमी आयकूंक तयार आसा. तुजी कविता तुवें आतां सादर करची. मुयांची कविता. कवी परेश नरेंद्र कामत. स्वप्नांत येतात मुयो म्हज्या आनी म्हजी चिंतना मुयेतात. मुयो येतात मुयो वेतात. मदींच हसतात मदींच थांबून एकामेकांचो उमो घेतात. हांव चिंता खंयच्यान येतात काय ह्यो खंय वेतात काय ह्यो. कितें सांगूंक सोदतात काय ह्यो कितें उलोवंक सोदतात काय ह्यो. कोणाचो मोग करतात काय ह्यो कोणाचो मोग करतात काय ह्यो मुयो. मेरे वयल्यान सौकास सायन चलपी मुयांची
ही काळी काळी पावला, ही काळी काळी पावला हांव पळयता. मुयांच्या पावलांनी हांवी, मुयांच्या पावलांनी हांवी लोव 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 तांच्या सांगातान सोलोंक लागता. मुयांची मोनेळीची भास, काळी स्पेशी स्वप्नां हांव समजूंक सोदता. म्हज्या उतरांनी उक्तावंक सोदता. म्हजे कडेन एक सारक्यो पळयत पळयत बारीक दोळे करीत हसतात मुयो. आनी हसता हसता अचकीत, आनी हसता हसता अचकीत तांचे दोळे भरून येतात. घळ्ळ करून तांच्या दोळ्यांतल्यान घोळूंक लागता दुकां. म्हजी न्हीद खळटा, म्हजी न्हीद खळटा, मुयांच्या दोळ्यांतल्यान घळटात दुकां. गळटा गळटा जायत रावतात, गळटा गळटा जायत रावतात. वडवड पृथ्वीच्या आकारा येदी वडवड गदगद हलपाक लागता. म्हजे हात पाय गळसणपाक लागता. म्हज्या काळजाचे उदाक उदाक जाता, म्हज्या काळजाचे उदाक उदाक जाता. खंयच्यान तरी अचळाय रीग काडीत म्हज्या स्वप्नांत येतात मुयो कच्च करून आपले काळीज तोडून दीत. म्हणटात म्हाका आमच्या सांगाताक यो, म्हणटात म्हाका आमच्या सांगाताक यो. देव बरें करूं. अन्विला, हो सोबीत करून तुवें सादर केलें. पयल्यान तुका शाबास म्हणटा. तूं मंगळूरच्या बोली बहिली म्हळ्यार गोंयच्या बोलीची कविता तुवें मिसल्या. म्हणटना डिफिकल्ट कश्टांची कविता भोव सुंदर करून तुवें सादर केलें. ही कविता म्हाका दिसता 2 वर्सां आदीं बिरी बिरी पावसाच्या सर्तेंत कोणें तरी सादर केल्ली आसा, म्हाका उडास आसा. तुवें ते व्हिडियो पळयलाय आसतलो, आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आसा ती कविता. आनी बरें प्रयत्न तुजे. इतल्या वर्सां तूं PUCन शिकताय. इतल्या वर्सां मम्मा डॅडा सगळीं तुका उर्बा उमेद दिवन धाडटलीं आनी मुखार तांणी धाडचें न्ही. तुवें उमेद घेवन येयचें, कळ्ळें न्ही. तुवेंच प्रॅक्टीस करीचे, तुवें कविता सोदीचे, तांणी सोदून दिवचे प्रयत्न करचे न्ही. ल्हान आसतना चललें येदोळ मुसळ. आनी तुवें तुका बऱ्यो लक्ष्य कविता, सुंदर अश्यो कविता कॉम्पिटिशनाक सांगूंक सादर करूंक योग्य अश्यो कविता तुवें विंसिचे. आनी तुका अनुभव आसा, जायत्या कॉम्पिटिशनांत तुवें भाग घेतलाय हाच्या आदीं. भोव सुंदर जालां. म्हाका खुशी जाली. येदोळ पासून केदाय तरी तुज्या जिवितान मोया लागीं तूं उलयलां येना. उलयल्या म्हळ्यार हांवें तांकां पावसा टायमार की अशेंच मुयो एक सर्तेर वेतात आनी एकामेकांत आनी उलयतात वेतात अशें पळयलां. तांचो संवसार पळयचे तुवें भोव खुशी जाता. कितल्यो हजारांनी हजारांनी लाखांनी मुयो हेणे धांवतात तेणे धांवतात, उखलून व्हरतात थोड्या पोटी. तांचे कान उखलून वयचें पळयलें तुवें, कांदाचेर उखलून व्हरचें पळयलें तुवें. भोव सोबीत आसा तो संवसार. तुवें एपडी पारखीचे. तांचें सिस्टमॅटीक जिवीत आसा एक. कश्टांचें म्हूण तूं चिंताय. तांकां चली सोंपें आसूं की पुरो, खुशी जाता जावं की पुरो तांकां. आमी ते कश्ट म्हूण आमकां भोगता. मुया लागीं आमकां ती आमचे भाशेन उलयना जावं पुरो. तूं एक खान तांच्या वाटेर घाल पळया. ती कशीं ती व्हरतात आनी पळय, एक 10 मिनटां रावन पळय कशें व्हरतात. साकर घाल या कितें घाल, एक कुडको घाल थंय. तशें तुवें तो तांचो संवसार समजूंक पळयला ह्या कविते द्वारी. आनी आमकांय सांगलाय. आमकांय एक परत्यान एपुटी मुया सरशीं तुमी वसा, तांकां पळया, तांचे लागीं उलया म्हणून कविते द्वारे तुवें सांगलां. आतां सगळ्या दायजी व्हड विक्षकांक तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.
मोगाळ दायजी वेक्षकांनो हो आसलो आयसो एपिसोड आमकां वर्ते दादोसकायची गजाल म्हळ्यार जायतीं तरणाटी हांगासर येवन तांचें टॅलंट कविताद्वारे प्रदर्शन करनासात. युवा सकत एका न्हंयक सरी करयेत दोंगरा तळे सुरवातची न्हंय सकयल वाळटा. दिशानांतल्यारी जागो करून वाळोवंक सुरू करता. फोर्सान आडोवंक आमी प्रयत्न केले तरी आपली वाट दनवळटा. आमी करी जंय जाल्लें काम इतलेंच सारकी दिशा त्या न्हंयक दाखोवंक नंतर ती देसवाटेकी कारण जाता. युवा सक्तेक हें प्रयत्न आमचे बेरी बेरी पावस सीझन 4 एक नवी दिशा दिवंक शकतली आनी तांची तालेंतां उर्जीत करूंक एक मानशी दिवंक आमी आमचे प्रयत्न जारी दवरतल्या. मोकल्या हप्त्यांत परत मेळया ते दोमसर पळोवनूच रावा. दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4.